मनोज परब मातसो नाटकी आसा. आतां वेळ आयला ताचेर उलोवपाचो. ताणीन फुटून आमदार गेले तर ताच्या दारांत वचून बसतलो म्हूण सांगिल्लें. मागीर आतां कित्याक वचून थंय तो बसना असो अमित पालेकराचो मनोज परबाक थोमणो. तो सरकाराचेर उलोवपा सोडून विरोधी पक्षांचेर उलयता. सगळीं वेंचणुकांची नाटकां. ही म्हजी ताच्या संदर्भात निमणी प्रतिक्रिया आसा. हाच्या फुडें आपूण ताचेर कांयच उलोवचो ना अशें पालेकार हांणी म्हळां. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. I have been trying to, ignore this person who is here only to divide votes. पण आज म्हाका दिसता की टायम आयिल्लो असो उलोवपाक जाय ताचे बद्दल. हांवें मरे ताचे फाटले वर्स 1.5 वर्साचे व्हिडिओ पळयले. एक व्हिडिओ आशिल्लो ही वॉज टॉकिंग अबाउट मायकल लोबोचेर की हे जर पार्टी सोडून वचत काँग्रेस येते आनी खंय बसत जाल्यार आमी तांच्या दारान बसतले. सिंहगर्जना केल्ली असो रावंड मारून तो नाटकी आसा मातसो, तो ड्रामाटायज करता. आनी 10 एक ताजो एक टायम आसता, पर्टिक्युलरली 10 o'clock देर इज समथींग दॅट हॅपन्स बिटवीन दॅट 9 and 10 दॅट मेक्स हिम मेक दोज व्हिडिओज. ते ताका खबर आसतलें कितें आसता तें सांगपाची गरज ना. तर हो मनोज परब जाणें ह्यो सिंहगर्जना केल्ल्यो की काँग्रेसचे आमदार जर फुटून वचत जाल्यार आपूण तांच्या दारान बसतलो, मायकल लोबोच्या आपूण दारान बसतलो, कशें वता तें पळया म्हणून. आज तो ह्या खंयच्याच आमदारांच्या दारान बसना. तो चिमला येवन बॉब मारता. रुडॉल्फाच्या दारान बस मरे वचून, मायकलाच्या दारान बस मरे वचून. तूं काँग्रेस आमदाराच्या दारान वचून बस जे फुटून बीजेपीन गेल्या. तूं बीजेपीच्या आमदारांच्या दारान वचून बस जांच्या गांवांतय इलिगॅलिटीज चल्ल्या. आज इतलें व्हडलें उलयता. परिस्थिती अशी आसा की मांडुरांतल्या ताज्या MLAच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या 2 पंचायतींक हायकोर्टान फायन घालो. कारण कितें? बेसीक ऑफ MRF मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी तयार करपाक शकना म्हणून हायकोर्टान ताका फायन घालो. जर एक आमदार आसून ताज्याच पंचायतीन ज्याचे तो दुसऱ्या बद्दल उलयता तांच्याच पंचायतींची जर तो काळजी घेवपाक शकना जाल्यार दुसऱ्यांक ज्ञान कित्याक दिता? तुवें पळयला ताका रुलींग MLAच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून उलोवप, सरकाराचेर टिका करता आसतना पळयल्या तुवें ताका, CMाचेर टिका करता आसतना पळयल्या, खंयच्याच जे मिनिस्टर कितें करता ताचेर टिका करता आसतना पळयला. तो सोदून काडटा ऑपोजिशन MLA जे आवाज काडटा. अरे तूं जेन्ना जर जबाबदार आसा गोंया खातीर, गोंयच्या लोकांक खातीर आनी गोंय फुडें व्हरपा खातीर जर तूं गजाली करता की आपूण गोंयकाराचो उद्धार करपाक जाय, फुडें सरपाक जाय म्हणून, फुडें व्हरपाक जाय म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता तुवें पयलीं कळपाक जाय गजाली ज्यो सरकार करना आनी त्यो कशा तरेन तुमी वेगळो बदल हाडपाक जाता ताजे बद्दल उलोवपाक जाय. ना की ऑपोजिशन MLA जे पावरान नासतानाय आपल्या लोकां खातीर कामां करता तांच्या फाटीक तुमी लागता. हाजो अर्थ कितें? यू आर नथींग बट अ फंडेड. इलेक्शन लागीं आयली की तो बेबो पावस पडलो की बेबो उठटा पळय, तसो तो इलेक्शनाचो पावस सुरू जालो की हो मनोज परब म्हणटा तो बेबो तयार जाता. तो बेबो उडपाक लागता आनी तो बेबो मागीर डराव करत रावता आनी वता खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन? ऑपोजिशन MLAच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तो बेबो त्या जाग्यार वचना कारण ताका फिडिंगूच जाता थंयच्यान. ही परिस्थिती आसा. म्हाका दिसता गोंयकारांकूय हें कळपाक जाय. कळपाक लागला, तो उगड्यार पडत आसा. हांव सोशल मिडियाचेर खुबशे ताजेर टार्गेट जाल्ले हांव पळयता. जे सामान्य लोक ताजे बद्दल उलोवपाक लागल्या, ताजे लोक ताका सोडून गेल्या. म्हाका दिसता की आय वॉन्ट टू पुट अ फूल स्टॉप टू दीस पर्सन एंड एनी स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू दीस पर्सन बिकॉज म्हाका दिसता ताजी लायकी ना आमी ताजेर परत भाश्य करपाची. आज फायनल बायट आसा म्हजी. अनलेस तो आज रातचो 10 एक व्हिडिओ काडटलो. आज शुअर 10 व्हिडिओ काडटलो. 9 ते 10 मदीं तो आपलो कार्यक्रम करतलो आनी मागीर 10 तो एक व्हिडिओ काडटलो. मागीर ताजे ते फेक प्रोफायल्स आसात ते वेगवेगळे मिम्स काडटले आनी अशें म्हणजे दॅट इज हाव ही सर्वायव ऑन फेक. ही इज अ फेक पर्सन. एज आय सेड, मनोज परब एंड RG इज अ होक्स एंड आय इन्सिस्ट अपॉन इट. इलेक्शन तूं धाकटी कित्याक इलेक्शनां लडना? तूं पंचायतीची इलेक्शनां कित्याक लडना? तूं कॉर्पोरेशनाची इलेक्शनां कित्याक लडना? तूं इलेक्शनां खंयची लडटा? ज्या जाग्यार BJPक तूं फायदो करून दिवपाक शकता तीच इलेक्शनां तूं लडटा. ती मागीर आसूं जिल्ला पंचायत इलेक्शन आसूं, ती आसूं MLAची इलेक्शन आनी MPची इलेक्शन. बसतलो तो नॉर्थ गोवाक, तो बसतलो साऊथ गोवाक, कोण बसतलो डिवायड करतलो वोट्स आनी जाचो BJPक फायदो जातलो. ही परिस्थिती आसा. हें ताजें सत्य आसा. तेन्ना दुसऱ्यांक ज्ञान दिवपाचें ताणें बंद करपाक जाय. ऑपोजिशन MLAंक टार्गेट करच्या पेक्षा जे बरे भाशेन काम करता, आमचो वेन्झी बाब आसूं जावं क्रूज आसूं, दोगूय जाण ऑपोजिशनान आसतना सुद्दां आज सरकार तांचे फुडें नमते घेता
आनी त्या खातीर तुका दिसता की तांचेर टिका करची. ताची टिका करून तुजें कांय जावपाचें ना. तुका जर खरी स्क्रॅप यार्डां काडपाक जाय, तूं ज्या लोकांक घाटी म्हणटा, जे आज गोंय स्वच्छ दवरपाकूय हेल्प करता, जाल्यार तुवें एक टीम करची पडटली गोंयकारांची, तुज्या आरजीच्या व्हॉलंटियरांची, जे प्लास्टीक कचरो गोळा करतले गोंयचो, जे आज देंवतले गटारांनी गटारां साफ करपाक, तुकाय देंवचें पडटलें. कारण जांकां तूं घाटी म्हणटा पळय ते हें काम करता, गोंयकार करना. ही सत्य परिस्थिती आसा आनी प्रत्येक गोंयकाराक हें कळपाक जाय की ही फटिंगपणां तो फक्त इतल्या खातीर करता की एक वेगळे तरेन गोंयकारांक पिशें करप, डिवायड करप. कोण करतलो गटार साफ? तूं करतलो, तुजे व्हॉलंटियर्स करतले, जाल्यार यो आमी बरोबर करया आनी मागीर घाटयांक भायर सर म्हणून सांगया. जो घाटी आज रस्त्या वयलो कचरो एकठांय करता, जो घाटी आज प्लास्टीक गोळा करता, ताका लागून मातशें तरी गोंय साफ उरला, नाल्यार सरकार कमजोर पडला.